आदल्या काळार राय आनी राणयो आसल्यो. तांतल्यो कांय बरीं आनी कांय जाणां खोटीं. आतांच्या काळार राय आनी राणयो आसात, पूण तांकां व्हडली कांय हातांत पदवी ना. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी दावीद राजाची खबर आयकली. दावीद आपले फामिलींत निमाणो पूत आनी देवान ताका विंचून काडलो आनी सामुएल प्रवाद्यान ताका तेलायलो, माखलो. त्या वेळार सावलू राजा आसलो. पर्जा दाविदा कडेन येवन म्हणटा, जरी सावलू आमचो राजा, तुका आमचो हुस्को आसा, तूंच आमचो राजा जा. आनी लोक ताका राजा म्हूण नेमता. आनी आमी जाणाव इस्रायल पर्जेच्या राजां भितर दावीद राजा चड फामाद. ताणें चुकी केल्यात, पूण आपले चुकीचें ताणें बोगसणें मागलां आनी देवान ताका शिक्षाय दिल्या. 40 वर्सां दावीद राजान इस्रायल पर्जेची बरी सेवा केली. देखून लोक ताका जेजूक दाविदाच्या पुता म्हणून पाचारतालीं. दुसऱ्या वाचपान सांब पावलो कोलोस्कारांक म्हणटा, जेजू देवा सवें आसलो. जें आमकां दिश्टी पडटा आनी दिश्टी पडना तें सगळें ताचे खातीर आनी ताचे वरवीं बापान रचलां. आनी आमकां काळोखांतलीं पातकाच्या गुलामपणांतलीं सुटोवंक सोडोवंक तो ह्या संवसारांत आयलो. तिसऱ्या वाचपांत जेजू खुर्सार उमकळून त्रास भोगतना जुदेवांचे वडील ताच्यो मस्कऱ्यो करतात. शिपाय जेजूच्यो फकांडां करतात आनी चोरां भितलो एकलो जेजूची निंदा करता, पूण जेजू जाप दिना. पूण जेजूचे कुशीन आसलो आनी एकटो चोर जेजूक म्हणटा, जेन्ना तूं रायपणान येतलोय तेन्ना म्हजो उगडास दवर. आनी जेजू ताका जाप दिवन म्हणटा, आयच्या दिसा तूं म्हजे सांगाता वैकुंठांत आसतलोय. तर जेजू कसलो राजा? जेजून आपणाक केन्नाच राजा म्हणलें ना, देवाचो पूत म्हणलें ना. ताणें आपणाकच मनशाचो पूत म्हणलें. वो राजा हेर राजां परस वेगळो. आनी ताचें वेगळेंपण कितें? जेजू खालतो राजा, खालतो राय. देवपण सांडून म्हणल्या भाशेन आमच्या मोगान तो ह्या संवसारांत येता आनी बापाची खुशी पाळूंक तो दुबळीकायेन जल्मता. रायांक तांचें म्हणलें घर आसता, ताका रावळेर म्हणटा आमी कोंकणींत. ताका रावळेरूय ना, घरूय ना. थंय हांगा तो भोंवतालो, साद्या लोकां वांगडा जेवतालो, खातालो. इतलो तो ल्हान जालो, आपलें व्हडपण ताणें चिंतलें ना. जर देव इतलो खालतो जाता, आमी खालतीं जावंक नाका? आतां हांगा तुमी सगळीं नव्यानाक आयलात, दर वर्सा येतात, पूण आमचे थंय जेजूचें खालतेंपण आसा? वो आमी आजून आमच्या व्हडपणान जियेता? हांव
ह्या पावंड्याचो, तो ह्या पावंड्याचो, ती ह्या पावंड्याची आनी ती सगळीं ह्या सकयल्या पावंड्याची, असलें चिंतप आमच्या मदें ना आसा न्ही? लोकां मदें मात्र न्ही, पाद्री मदें आसा, माद्री मदें आसतलें. पयलीं आमी विचारता तो खंयचो, गांव खंयचो? म्हणजे तो बाणावलेचो जाल्यार कितें ताका भांगार लागला आनी कंगटेकार म्हण ताका गोबोर लागला? हळदोणकार म्हणून तो कितें हळदुवो जाता? आनी वो ते मिरामारचो म्हणून तो कितें ल्हान जाता? ना न्ही. पूण आमी पळय त्या चिंतपांत आजून आसा, त्या जातीच्या चिंतपांत आमी आजून रोंबून आसा. तो चिकोल, तो रेबो, तांतल्यान आमी भायर येवना. जेजून आमकां पातकांतली सुटका दिली, पूण ह्या जातीच्या गुलामपणांत आमी आजून आसा न्ही. कोण आमकां सुटका दितलो? तांतल्यान आमी भायर येवंक जाय. आमी खालतीन जावंक जाय. आमी सगळीं एक. आमची जात जेजूची. आमी आमकां क्रिस्तांव म्हणटा. क्रिस्तांव म्हणजे कितें? म्हज्या जिवितांत क्रिस्त आसा आनी हांव मेळून क्रिस्तांव. म्हज्या जिवितांत जर क्रिस्त ना मागीर हांवूच उरतां, मागीर हांव म्हजें व्हडपण गाजयतां. आनी म्हज्या जिवितांत क्रिस्त आसा म्हूण कशें दुसऱ्यांक कळटलें? हांव क्रिस्ताची शिकवण जियेतां. फकत मानून घेता न्हय, जियेतां. म्हूण जेजू राजा, खालतो राजा, आमी खालती जावया. जेजू सेवेचो राजा. तो सेवा घेवंक येवंक ना, सेवा दिवंक आयिल्लो. देखून ताणें परजेची सेवा केली. आमी जेजू भाशेन दुसऱ्यांची सेवा करूंक जाय. हें काम फकत पाद्री माद्रींचें न्हय, हें काम जावंक जाय दर एका क्रिस्तांवाचें. जात कात धर्म वठार रंग कितेंच पळयनासतना आमी हेरांक बरें करूंक वावरूंक आसा. ना जाल्यार म्हाका सांगा, आमकां आनी हेर धर्माच्यांक कितें फरक? एक हेर धर्माचो दोतोर आनी एक क्रिस्तांव दोतोर हांच्या मदें फरक आसूंक नाका? तो क्रिस्तांव दोतोर तोय फी घेता, पूण तो जेजूचे नदरेंतल्यान सगळें काम करता. तो गरजे भायर तुका टेस्ट करिना, हिसपा भायर तुज्या कडल्यान फी घेना. ताका तूं लागता, तूं बरो करूंक जावंक जाय, कित्याक तुजे थावन जेजू त्या पिडेस्ताक बरो करता. तूं जर एक आदोगाद, एक क्रिस्तांव आदोगाद जर जालो, हेर आदोगादां परस तूं वेगळो आसूंक नाका. तूंय जर तांचेच भशेन आसाय, त्या गुंडांची, त्या नागोवण्यांची आनी कोण खून करता तांची केस तूं हाताळटाय तर जाल्यार तुका आनी हेर आदोगादांक कितें फरक? एक क्रिस्तांव आदोगाद असो आसूंक जाय, तो सता खातीर, निती खातीर, दुबळ्यां खातीर वावर करता. तूं जर एक शिकोवपी वा शिकोवपीण जावं इस्कॉलान जावं कॉलेजीन हेर धर्माच्या शिकोवप्यां परस तूं वेगळी आसूंक जाय. ती भुरगीं म्हजीं ह्या चिंतपान हांवें कॉलेजींनी जावं इस्कॉलांनी जावं हांवें शिकोवंक जाय. ना जाल्यार म्हाका आनी तांकां कितें फरक? जेजू शांतीचो राजा. ताच्या कडेन सैनीक नासले, ताच्या कडेन हत्यारां नासलीं. ताचें हत्यार म्हणजे शांती. जेजू शांती हाडूंक ह्या संवसारांत आयिल्लो. पूण आज आमच्या काळजांनी शांती आसा? दर एकट्यान आपणाक विचारूंक जाय, म्हज्या काळजांत जर शांती ना, ते सुवातेर कोणाचो राग भरला आनी हांवें शिजयला आनी तो दाट केला, कोणाची नसाय आसा, नाका जाल्लें वांकडे तिंकडे सगळें कचरो हांवें भरला म्हजे मतींत, मागीर शांती म्हाका कशी मेळटली? म्हजो प्रेशर वाडटलो, साकर वाडटली,
कोलेस्ट्रॉल वाडटलें वाडटलेंच, कित्याक वाडचें ना? कित्याक हांवें कचरो भरला म्हजे भितर सगळो आनी थंय शांती ना. जर म्हजे थंय शांती ना, म्हज्या घरांत शांती कशी आसतली? आज आमच्या फामिलींनी शांती आसा? कितलीं पळयात झगडीं आमची आमी क्रिस्तांव म्हणटल्यांची त्या भाटां खातीर, त्या पयशां खातीर, त्या दुडवां खातीर, भावां भयणी मदें झगडीं, भुरगीं आवय बापाय कडेन झगडीं करतात, शेजाऱ्यां कडेन झगडीं, सोयऱ्यां कडेन झगडीं, आमची सगळीं झगडीं. मागीर आमकां आनी हेर धर्माच्या लोकांक गोंयांत कितें फरक आसा सांगा पळया? आसूंक जाय आसलो न्ही? आमकां पळोवन हेर धर्माच्या लोकांक म्हणूंक जाय आसलें, बाबा ही पळया, ही मनशां हेच मातयेंतलीं, पूण ही आमचे परस वेगळीं. ती पळया कितले एकवटान शांतीन मोगान जियेतात. जशें सुरविल्या क्रिस्तांवांक लोकांन म्हणलें तशें आमचे विशीं म्हणूंक नाका. जर आमी तांचे परस पास्ट जालीं, मागीर आमी क्रिस्तांव आसून कितें फायदो? इगर्जेक येवन कितें फायदो? नोवेन करून कितें फायदो? बाबा ह्या नोवेनांतल्यान हे फेस्तां आमी करता, परबो करता, मिसाक येता, कुमसार जाता, साक्रामेंत घेता, अंतल्यान आमी जेजूक लागीं येवंक नाका. सांत फ्रांसीस सावेरान आपलें जिवीत जेजूक दिलें आनी जेजू खातीरच तो मेलो न्ही. आमी ताची देख घेवंक नाका. बेश्टें नोवेन केला पुरो आनी म्हाका तें दी हें दी म्हणून आमी मागल्यार पुरो. आमचें जिवीत बदलूंक जाय. आमी दुसऱ्यांक एक देख जावंक जाय. आमचो आंकडो गोंयांत कितलो? भोव थोडो. आमी 100 कांय 20 आनी 2 जण क्रिस्तांव गोंयांत. तरी आंकडो आसा न्ही? आमी जावंक जाय ते वाती भशेन. ती वात पळया जळटा. आतां लायट गेले, ती वात पालवना, ती वात जळटा. आमी जावंक जाय ते वाती भशेन. हेरांक आमी उजवाड दिवंक जाय. भोव थोडो तो उजवाड जायत, पूण तो आमी दिवंक जाय. वात आपणा खातीर जळना, ती उजवाड दिवंक जळटा. आमी जावंक जाय ती फूग. आदी आमी सूर वापरतले सन्नां करूंक. आतां सूर मेळना सोंपेपणी. ती सूर घाली म्हणटच पीठ बरें फुगता. आमी ते सुरे भशेन जावंक जाय. आमी जावंक जाय मिठा भशेन. मीठ जेवणाक रूच दिता. सगळो जरी तुवें मसालो घालो, मीठ घालूंक ना, जेवणाक रूच ना. ते थोडेशें मीठ जेवणाक रूच दिता. आमी ते मिठा भशेन जावंक जाय. गोंयांत आमी वाती भशेन उजवाड दिवंक जाय, सुरे भशेन फूग जावंक जाय आनी मिठा भशेन रूच दिवपी जावंक जाय. तर हे आमी नोवेनाची सुरवात फाल्यां करता. आज आमी तयारी म्हणून माडी करूंक आयल्या. तर आमी जेजू कडेन मागुया, तूं आमचो राजा. तुजी देख दोळ्या मुखार दवरून आमकां तुजी पर्जा कर. खालत्या काळजाची, सेवेची आनी शांतीची मनशांक कर. हें जावं दी आमचें मागणें.